सुरुवातीक गीत घेऊया R15 पेज नंबर 182 R15. जेजू मोगाच्या आत्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेजू मोगाच्या आत्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जोरात द्वेष जोडटा थंय आमी प्रीती भोगून जय मान करता थंय आमी माफी करूं जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जोय सोगडी पेटा थंय आमी शांती हाडू जोय चूक कोण वसता थंय आमी निशिपडावू जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा हे सकाळी आमी जेजूच्या पांयाशी येवन आमकां जण एकल्याक ताच्या पांयाशी दवरुया जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा भोव पवित्र संस्कारान आमचे पासत आजीर जाल्ल्या जेजू सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या बळान सगळे शक्तीन आमची मान खोल भागावन तुका परनिपाट नमस्कार आमी करता
Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our life before you. How we love you. Father, we adore you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you in Jesus. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Yes, Spirit, we adore you with Father and Son. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. जेजूच्या काळजा मोगाच्या आणि बोगसण्याच्या जेजूच्या काळजा नेमटुवायेच्या हालतिकायेच्या जेजूच्या काळजा मोगाच्या दयाळायेच्या आयज या म्हयन्याच्या पहिल्या शुक्राराक जेजूच्या काळजाक भेटोवन जेजूच्या पांयाशी आमी आसा. जेजूच्या काळजाशी आनी जेजूच्या पांयाशी हाडुया आमची पवित्र सभा. पवित्र सभा देवाचे मंदिर, देवाची पोरजा, इगोर्ज माता. जेजू आर्गा तुका दिनवास तुका. पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं पवित्र सभा आमकां घडून हाडली. पवित्र सभेक इगोर्ज मातेक जल्म दिलो. संवसार सरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. ही बासावणी बरी जाली. पवित्र सभा इगोर्ज माता जेजूच्या मोगाची आपुरबायेची खुणा जाली. हे पवित्र सभेचे रुपणे, हे पवित्र सभेचे आसणे
देव मंदिरांत आमकां दिसली पडची पासत ही गरजो आमकां बांदल्यो. पवित्र सभेचें दिसतें रूप देव मंदिर ही गरज. बांदला त्या फातरांचें उबी आसलेली एक इमारत, पण देवाच्या आसण्याची खुणा, जेजूची बासावणेची खुणा. इगोर्ज मातीन आनीक एक मंदिर. हे मंदिर मनशांनी बांदलें, जिव्या फातरांचें. फातरांचें बांदलेल्या मंदिरांत भोव पवित्र संस्कारांत जेसूक बसूंक, देवाक वाखाणूंक, दिनवासूंक, स्तुती करूंक हाजीर जाता तसली एक सभा, पवित्र सभा. ह्या वेळार जेजूचेर तुजी नदर दवर. भोव पवित्र संस्काराचेर नदर मार. तुजेरूच नदर मार. भायलें रूप, भितरलें रूप. ह्या मंदिरांत देवची येता. तुजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर म्हूण तूं नकळोय. देवाचें मंदिर तें पवित्र सभेची धाकटी खुणा. असली जायतीं मंदिरां, पवित्र आत्म्याची मंदिरां बाराबर येवन ही सभा घडटा. तातूंत हांवूय आसा. पवित्र मंदिर, पवित्र सभा, जेजूच्या काळजाची, जेजूच्या मोगाची, जेजूच्या आपुरबायेची, ह्या संवसारांत सोडवणीचें एक हातयार. पळय जेजूक आनी तुकाच पळय. नदर मार तुजेर. जेजू तुका दिनवास, तुका आर्गां. तुज्या रोगतान तुवें आमकां सोडयल्या. तुजे पवित्र सभेचे वांगडी आमकां केल्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दिवन हे तुजे सभेन तुवें आमकां भितर काडल्या. आमकां तुज्या आत्म्याची मंदिरां केल्या. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जीसस. Thank you, Lord. Early morning we come to your feet. We are the church. You are our shepherd.
है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू लिए चला जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू लिए चला तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू ये चला जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू ये चला तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा
पवित्र सभेचो वांगडी तूं देव मंदिरान देवाक भजपी तूं Are you a member of the Holy Church? Are you a worshipper in the Holy Temple? ह्या प्रश्नांक जरी तर तुजो जबाब होय जाल्यार दर एका वांगड्याक पवित्र सभेच्या वांगड्याक जो देव मंदिरान देवाक भजून घेता ताका आपल्या जिवितांत क्रिस्ती फळां दिवंक आपयला. तुझ्या जिविताची फळां कितें? तुझ्या जिविताची क्रिस्ती फळां खंयची? What are the Christian fruits of your life, your Christian life? दुलभा काळजा जेजूच्या कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकी. जेजू मोगाच्या आख्या आमची लासोनी काळजां तुज्या मोगाच्या उज्या. पवित्र सभेचो वांगडी हांव पवित्र मंदिरान देवाक भजपी क्रिस्तांव हांव. क्रिस्ती फळां म्हज्या जिवितांत दाखोवन म्हाका कृपा दी जेजू. जेजूचेर तुजी नदर दवर. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक जेजूच्या काळजा सारको जावन तुजें काळीज भोग. जेजूचें काळीज मोगाचें, जेजूचें काळीज बोगसण्याचें, जेजूचें काळीज चुरचुऱ्याचें, पेकोवणी दितलें काळीज जेजूचें. आपल्या रोगतान आमकां ताणें सोडयल्या आनी पवित्र सभेचे वांगडी जावन तारण जोडूंक आमकां वेंचून काडल्या. ताचे मुखार दिमी घाल. Kneel down before him. तुजी नदर ताचेर दवर. भोव पवित्र संस्कारान जेजू लागीं एक जाव. तुजें काळीज तें पापसोल्लें आसा जाय, तें घडये घायल्लें आसा, घडये पातकान म्हेळें जालां, घडये फळां दिवंक पावूंक ना, शेळमोडें जालां. जेजूक तें उबार. Lift your heart before the Lord. Oh
जेसू म्हज्या क्रिस्ती जिविताक जें कितें सोबना तें म्हजे भितरलें उमठावन काड. Pluck out whatever is not worthy of Christian life. जेसू म्हज्या जिवितांत जे क्रिस्ती तत्वां आड गोवाय दिता तें काडून उडय. Lord, pluck out all that is counter witness to Christian life in my living. जेसू क्रिस्ती जिविताची जोर म्हज्या काळजांत वावशी कर. Lord, let your graces flow in my heart for a true Christian life. जेसू म्हजें काळीज तुज्या मोगान कर. म्हजें काळीज तुज्या चुरचुऱ्यान आनी बोगसण्यान भर. म्हजें काळीज तुज्या काळजीदारपणान भर. क्रिस्तांव तूं पवित्र संस्कारान हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक येता आसतना निचेव कर. जें कितें क्रिस्ती जिविताचेर आड वेता तें म्हज्या जिवितांतलें हांव काडून उडयतलों. जें कितें क्रिस्ती जिविताक म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, म्हज्या दोनयान मागलां तेंच म्हज्या जिवितांत आपणायतलो. I will pluck out and throw out whatever is counter witness to my Christian life. And I will imbibe and take within me all that is true to Christian life. जेसू तुज्या संस्कारांत आमकां आदार कर. तुजे कृपेन आमकां भोग. तुज्या मोगान आमकां आदार दी. आमचो भावार्थ वाडय. आमच्यो चुकी भोगोस. आमचें वायट सोडून बरें धरूंक फावो कर. आमच्यो चुकी सुदरावन क्रिस्ती जिविताक वेंग मारूंक आमकां फावो कर. भोव पवित्र संस्कारान पवित्र मिसाचे भेटेन आमकांच भेटोवंक हे आयचे भेटेंत आमकां आदार दी. आमकां मानून घे.
सुरुवातीक गीत घेऊया A23 पेज नंबर 11 A23. Witam Soba, oči Deva oni, Deva roptangeli, ikut semoga kami, Amci mondak sentosa, Amci karzamur gota, Amci tola ulasa, Zoi 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 sorbe explora, Amci mondak sentosa, Amci karzamur gota, Amci tola ulasa, Zoi 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 sorbe explora. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू कृपा दिव. मी आयज ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक सगळ्यांक तुमकां हे पवित्र मिसाचे भेटेन माई मोगाचो येवकार. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या नेली कुतिनो ह्या आमच्या भावाच्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी केरीत भाशेन मागुया आनी ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण आमी मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात, सगळीं जीं कोण सर्जरी करपाक वचपाचीं आसात, आपणा पासत माग म्हूण सांगलां तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, पवित्र सभेचे वांगडी आमी आनी देव मंदीर आमकां देवान दिलां आनी आमीच जण एकलो देवाचें पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण आमकां सांगलां आनी आमकां जण एकल्याक आमच्या जिवितांत क्रिस्ती फळां दिवंक आपयल्यात. हे मिसाची सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया. जायते पावटी आमी क्रिस्तांव जावनूय ही क्रिस्ती फळां आमच्या जिवितांत दिवंक आमी चुकल्या, आमी फाटीं उरल्या. असल्या सगळ्या चुकीचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोश बगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना.
सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आतां आमच्या नांव वस्त्या मनशांक आनी पिणकांनी आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया. थोड्यांनी कसलोच उगडास पर्यान दवरूंक ना. ह्या संवसारान जिवंक नाशिल्लेच भाशेन ते सोंपले. जल्मूक नाशिल्ले भाशेन ते जियेले आनी तशेंच तांचे फाटल्यान तांची भुरगीं बाळां अशींच जियेलीं. पूण हे मनीस दयाळ उदार काळजाचे आनी तांच्या बऱ्या कुरण्याचेर विसर पडूंक ना. तांचे दायज तांच्या नातवांक पडटलें आनी तांची ग्रेस्तकाय तांचे सोस्तीक उरतली. तांची सोसोत कोराराक थीर रावली आनी तांकां लागून तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांकूय. तांची सोसोत सासणाक तोपतली आनी तांची मोहिमा पालोवन वेचिना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. पोत्तून म्हणुया. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेंत गोणगोणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचनार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पुतो धुवो आनंदान उल्हासूं. जाबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून तांच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जाबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जोयतान भक्त संतोशभरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोडपटून ताची स्तुती करूं. तातूंत तांचे भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जाबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गार. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखता तसली फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्गू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. उरपोंजीन बोबो मारून जेजूक वाखाणल्या उपरांत जेजू जेरुजाल्यान भितर सरलो आनी देव मंदिरान गेलो. ताणें आपणा भोंवतणी सगळें चोत्रायेन पळयोवन काडलें. पूण उशीर जावन गेलो देखून तो 12 जाणांक घेवन बेतानियेक गेलो. दुसऱ्या दिसाक बेतानियेक तावन येतना ताका भूक लागली. पानांनी मातलोलें एक आंजिराचें झाड ताणें पयस तावन देखलें आनी कितेंय फळ मेळत गाय म्हूण तो पळयोवंक गेलो. पूण पानां बगोर कांयच ताका मेळ्ळें ना. तर तो आंजिराचो काड न्हय आसलो आनी ताणें आंजिराच्या झाडाक म्हणलें, ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. आनी ताणें अशें म्हणलोलें ताच्या शिसांनी आयकलें. जेरुजाल्याक पावतोच तो देव मंदिरान गेलो आनी थंय विकताले घेताले तांकां भायर घालूंक लागलो. सावकाराची 94
आनी पारवे विकताल्यांच्यो कुर्च्यो उमथून उडयल्यो. न्हय म्हूण देव मंदिरांतल्यान तो कितेंच हाडूंक व्हरूंक दिना जालो. आनी ताणें तांकां शिकोवन दिवन अशें म्हणलें, म्हजें घर सगल्या लोकांक मागण्याचें घर म्हूण पाचारतलीं. अशें पवित्र पुस्तक सांगता न्हय, पूण तुमी ताची चोरांची धोल केल्या. हे मुखेल याज्ञिकाच्या आनी धर्मशास्त्र्यांच्या कानार पडलें आनी ते कशेय भाशेन ताका ना करूंक सोदताले. लोक ताचे शिकवणेक लबदल्लो देखून ते ताका भियेताले. आनी सांज जातूच तो शारांतलो भायर गेलो. दुसरे सकाळीं तेवशिल्ल्यान वेताना आंजिराचें झाड मूड पर्यान सुकलोलें तांणी देखलें. पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें, पळय गुरुजी, तुवें शिरापलोलें आंजिराचें झाड सुकून गेलें. जेजून जाप दिली, देवाचेर विस्वास दवरात. हें हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हूण विस्वासून ह्या दोंगराक म्हणत, उठ आनी दर्यान वचून पड, तें ताचे सोरी घडटलें. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमी प्रार्थून मागशात तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना पेल्याचेर आड तुमकां कितें आसत तितलेंय बोगसात आनी तुमचो सर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी बोगशितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें देव मंदिर आनी देवाची सभा. भाव भयणीनो, आयचीं वाचपां आमकां आमचेच पवित्र सभेचेर, आमच्याच जिविताचेर आनी आमी ज्यो वेगवेगळ्यो वेवस्था घडोवन हाडलेल्यो आसात तांचेर नदर मारपाक आमकां एक आदार करता. देव मंदिरान जेजू भितर सरलो आनी जें कितें वायट चलतालें तें सगळें बंद केलें. धंदो जो चालू आसलो तो बंद केलो. थंयसर जे कोण त्या देव मंदिराक फावो तो मान दिनासले तांकां भितर भायर सरूंक पासून ताणें दिवंक ना. आयचे पयल्या वाचपान सिराकाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा ह्या पुर्वजांची खबर. आनी हे दोन भाशेचे पुर्वजांची खबर केल्या. एक भाशेचे पुर्वज तांणी व्हडलेशें कांय करूंकूच ना, कोणाक तांची खबर ना. ते येयले, जाले, जियेले, मेले, गेले, कांयच करून शें दवरूंक ना. वो तांणी केल्लें अशें कितें उगडासा करपा सारकें कांयच उरोंक ना. जाल्यार दुसरेय तरेचे पुर्वज आसात जाणी बरें केलें, जाणी आपल्यो याददिस्ती दवरल्यो, तांचो आजून पासून लोक उगडास करता. ते हें बरें जिवीत जियेलें. भाव भयणीनो, पवित्र सभा म्हणल्यार आमी, वी आर द चर्च अशें आमी म्हणटा. पवित्र सभा म्हणटा आनी वी आर द चर्च आमी म्हणटा तेन्ना कोण ते? दुबाविरीत ह्या आमचे पवित्र सभेन हायरार्की म्हणलेली आसा. आमचो पाप साहेब आहा, बिस्प साहेब आहा, मागीर आमचे माखलेले याज्ञीक आसात, गृहस्थी लोक आसा, आनी आमी सगळीं मेळून एक पवित्र सभा घडटा, वन चर्च. आनी ही पवित्र सभा एक हातयार सगळे तरेच्या लोकांक तें भितर घेवंक, जशें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून म्हणलां, म्हजें घर सगळ्या लोकांक मागण्याचें घर जातलें. सगळ्यांक येवंक, भितर सरूंक आनी देवाशी पावूंक तें एक हातयार जातलें. तर आयज आमची पवित्र सभा हो जागो घेता. तर हे पवित्र सभेन जे सभा आसा म्हणजे सगळे वडील आनीक मागीर लोक, हे सगळ्यांची पवित्र सभा घडटा. आनी ही पवित्र सभा आयज कसली गोवायकी दिता
तें हे आख्खे सोबेचेर दल्ललें आसा. फकत पाद्री करतात तेंच न्हय आनी फकत लोक करतात तेंच न्हय. माखलोले याज्ञीक माखलोले आसात तेच न्हय आनी माखलोले नात ताणीच केलां ताचेर पवित्र सभा धरूंक ना. पूण आमी सगळीं बाराबोर मेळून ही पवित्र सभा घडोवन हाडटा. आनी जशें पयल्या वाचपान आमी आयकलां, आमचेय मदें जे याज्ञीक आसात तेय आमच्या इगोर्जांनी जेवेतात. जाय त्यांचो उगडास पासून ना, कोणाक खबर ना. तो पाद्री हांगासून येवन गेल्लो, तो आपलें काम केला गेला, आवाज ना आनी व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू घडी करूंक ना. थोडे पाद्री आसात जाय त्यो वस्तू करतात, ते गेले पूण आजून पासून तांचो लोक उगडास करता. थोडे पाद्री घोडे हेय भाशेन आसात जांचे जे कितें ते करताले, जे कितें ते उलयताले ते लोकांक तितलें मान्य जावंक ना. आजून पासून लोक घोडी तांचेर आड उलयता. आजून पासून थोड्यांक तांचो राग आसा. तेय गेले. आमचे पवित्र सभेन लोकूय आसा जे कोण बरें केलां पवित्र सभे पासत आयज पासून उगडास करतात. हे पवित्र सभेन हे आमचे फिरगोजेन हे उमकी वस्त आसा ती ह्या मनशान केल्ली. हे आमचे फिरगोजेन एक उमको मनीस ह्याच जाग्यार बसून काय बरी गायनां गायतालो, काय बरें वाजप करतालो. वेगवेगळ्यो वस्तू आसात ज्यो आमी ह्या आयज आमच्या सोंपून गेल्ल्यांचो उगडास करता. जावं लोकां मदें, गृहस्थी लोकां मदें वो माखलोले याज्ञिकां मदें. जाल्यार आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आयच्या पयल्या शुक्राराक, पवित्र सभेची वांगडी कशी, आमी कसलीं फळां दिल्या. पवित्र सभेन आमी फळां दिवपाक आमकां जण एकल्याक जेजून धाडल्या, आज्ञा दिल्ली आसा. तुमच्या जिवितांत फळां दिवंक तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. हीं उतरां जेजून आमचे सवे म्हणलेलीं आसात. आनी हीं फळां आमी दिवचे पासत दाख वेलीक आमी लागून चिटकून रावलेल्या भाशेन जेजू आमची दाख वेल आनी आमी ताका चिटकून रावता तेन्ना बरीं फळां दिवंक पावतले म्हूण आमकां सांगलेलें आसा. फळां जायतीं आसात. खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्याचीं 12 फळां आसात. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत हातूंतलीं खंयचीं फळां आमी आजून पासून दिल्यात. कितलो मोग, कितलें बरेंपण, कितलें बोगसणें आयज आमी दुसऱ्या सभेन दाखयिल्लें आसा. हें आमी जण एकल्यान आयज चिंतपाक जाय, पळोवपाक जाय. याज्ञिकांनी तशेंच लोकांक आयज आमच्या वेव्हारांत आमी कशे भाशेन वागता एकामेका लागीं. फाटीं जें आमचे गोंयचें एके फिरगोजेन घडलें 2 दीस आदीं, एका पादविकाराच्या ट्रान्सफराचेर धरून आनी पादकुराच्या ट्रान्सफराचेर धरून घडये सगल्यो वस्तू आमकां खबर ना. पूण जो हंगामा आनी जो तमाशा जालो, पवित्र सभेक एक वायट नांव दिवन गेलो. थोड्यांनी सेलेब्रेट केलें, थोड्यांनी ताळयो मारल्यो, पवित्र सभेचे लोजेक ताळयो मारल्यो. जें कितें मिडियाचेर आयलें वेगवेगळ्यांनी वेगवेगळे तरेन ताचेर उलयलें. थोड्यांनी म्हणलें जे भाशेन जेजूक ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार म्हणलेलें तें आयज ह्या लोकांनी केलें, लॉस जाली. थोड्यांनी आनीक वेगवेगळे तरेचे भाशेन आनीक जायते कमेंट्स केले. कोणाची चूक आनी कोणाची चूक न्हू हें गरजेचें न्हू, पूण पवित्र सभेक हे घडणेन कसलें नांव दिलें, कसलीं फळां आमचे पवित्र सभेची दाखयलीं हें आमकां नियाळपाक आयज ही वाचपां उलो मारता. जरी तर आमी आमच्या जिवितांत क्रिस्ती फळां दिना जाल्यार कितें जातलें आनी कितें जाता तेंय आमकां दिसती पडलां. जेजून शिराप घालप म्हणल्यार हें आमी चिंतूंकूच जायना. देव शिराप घालिना आनी जेजू देवाचो पूत तो शिराप घालूंकूच शकना. पूण ह्या झाडाचेर, आंजिराच्या झाडाचेर जेजून शिराप घातलो आनी ताचो फोडूय आमकां दिसती पडलो. दुसऱ्या दिसाक त्या वाटेन वेता आसतना तें झाड वयर पानांक तावन खाला मुळाक पासून सुकून गेलें, मेलें. आदल्या दिसाक तें सगलें पानांनी मातलोलें, बरो जीव आसलो, फकत नासलें तें फळ. पवित्र पुस्तक आमकां हेंय सांगता तो आंजिराचो काळ न्हय आसलो. म्हणटच खरेपणी हें झाड जें पानान मातलोलें ताका फळां जावपाक नाका आसलीं.
तरूय आसतना त्या झाडाक आपणाक फळ मेळूंक ना देखून जेजून ताचेर शिराप घातलो. आयकूंक आठवेंच दिसता, वाचूंक आठवेंच दिसता, अजापशें दिसता. पूण भाव भयणीनो, क्रिस्ती जिविताचीं फळां असलीं ताका सिजन लागना. क्रिस्ती जिविताचीं फळां दिसाच्या दिसाक, सदांच्या सदांच. क्रिस्ती जिविताचीं फळां आयज जालीं आनी मागीर कांयच ना तें न्हू. आनी क्रिस्ती जिविताचीं फळां असलीं न्हू, तुवें कितें केलां तें लोक मागीर याद काडटलो, तुजो स्टॅच्यू बांदून दवरतले. असलीं क्रिस्ती जिविताचीं फळां न्हय. पूण क्रिस्ती जिविताचीं फळां दिसाच्या दिसाक आमकां दिसती पडूंक जाय. एकामेका सवें, दुसऱ्या सवें. जी कोण जेजूक ओळखतात आनी जेजूक मानून घेतला तांचे सवें आमचे वागणुकेंतल्यान हीं फळां आमकां दिसूंक जाय. जे कोणें जेजूक आजून मानून घेवंक ना, जेजूची खबर घडये आयकल्या, जायतो लोक आसा हे भाशेन. आमची जायतीं हिंदू भाव भयणां आमच्या फिरगोजांनी येतात. ह्या दिसांनी सांत आंतोनीची नोवेनां चलतात. जायतीं हिंदू भाव भयणां सांत आंतोनीक मानतात आनी ताच्या पांयांशी येतात, जेजूक विस्वास दवरतात. जाल्यार आयज आमचीं फळां असल्या लोकांक दिसती पडूंक जाय जेजूक खरेपणी मानून घेवपाक. आयज काल असले आसात जे मानून घेनात आनी आड वेतात पवित्र सभेचेर आनी पवित्र सभेच्या वावराचेर. आयज आमच्या जिविताचीं फळां, जें कितें आमी करता आनी जें कितें आमी दाखयता, जी गोवाय आमी दिता, ती असल्या मनशांक, जे कोण पवित्र सभा मानून घेनात, पवित्र सभेचेर आड वेतात, जेजूची शिकवण पयस करतात, धुमाळो दितात, तसल्यांकूय एक देख जावपाक जाय की खरेंच हो जेजूचो जमो. जेजूचीं फळां आनी देवाचीं देवीक फळां ती दाखयतात हें दिसूंक जाय. पूण जरी तर आमच्यान जायना तें करूंक, जाल्यार हे शिराप. सुकून वेचे आमचे दीस येतले. आनी जीं कोण फळां दितात तसल्यांक ही पवित्र सभा मेळटली. जीं कोडे भितर नात, भायर आसात, तांकां देव भितर हाडटलो. कित्याक पवित्र सभा घट उरपाक आमची गरज आसा खरी. तुका आमची गरज हें गीत आमी गायता, जेजू सोडवणारा. पूण जरी तर हे देवाचे गरजेक आमी आमचो सांगात दिना जाल्यार आमी भायर पडटा, आमी आमकांच भायर उडयता, आमी सुकललीं जाता. तर ही पवित्र सभेक सदांच जिवी उरोंक, ही पवित्र सभा सदांच गोवाय दितली उरपाक आमकां साक्रामेंत दिल्ले आसात. चुकतात तेन्ना बोगसणे मागूंक आमकां कुमसाराचो साक्रामेंत दिल्लो आसा. पिडेन पडटात तेन्ना पिडेस्तांची मागणी आमकां दवरलेली आसा. पातोक आमचें धुवन काडून आमकां नव्या जिविताक पावोवपाक, आमकां आमची क्रिस्ती जिविताची वाड जावपाक क्रिजमाचो साक्रामेंत दवरलेलो आसा. आमी सदांच भरोन उरूंक आनी आमचें जिवीत सदांच जिवें उरूंक आमकां पवित्र मिसाची भेट दवरलेली आसा. जेजूचें जेवण आमकां दिसाच्या दिसाक मेळटा. आमचें जिवीत, जावं आमचें लग्नीक जिवीत वो आमचें यादनिकी जिवीत, वो देवान आमकां विचून काडल्यान देखून हें देवीक जिवीत जावंक आमकां साक्रामेंत दिल्लें आसा. तर हातूंतल्यान आमची पवित्र सभा फकत पानांनी मातलोली न्हू, पूण जीं कोण हे भाशेन मातल्यात आनी हे संस्कार जांकां दिल्यात तांणी आपल्या जिवितांतल्यान फळांनी भरलेली पवित्र सभा जावंक आमकां आपयल्या. जण एकल्याक आमकां प्रश्न, म्हज्या जिविताचीं फळां कितें? म्हज्या जिविताची क्रिस्ती फळां कितें? आनी जरी तर म्हज्या जिविताची क्रिस्ती फळां ना, सुकला हांव, जिवो आसा हांव, जिवो जावंक तयार आसा हांव, आनी जें कितें चुकीचें आसा आनी म्हजी पवित्र सभा मारून उडयतात तें म्हज्या जिवितांतलें काडून उडोवंक, आनी जें कितें सारकें आसा, सोत आसा ताचे प्रमाणे चलूंक, आनी जो जागो म्हाका दिल्लो आसा पवित्र सभेन तोच घेवन हांवें फुडें वचूंक हांव तयार आसा काय? हे पवित्र मिसाचे भेटीन हेंच आमचें अर्पण करुया. होच आमचो निच्यो जेजूक दिवया. भेटोन एक गीत घेऊया. C14 पेज नंबर 34. C14.
तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दिला तुवें दिल्यात मशीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या कोनवाड्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाखांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गीन तुका चोय चोय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका चोय, उत्सर्गीन तुका चोय चोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. खुर्सानी पुनर्जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा नेली हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें एक म्हयनो फाटीं आपोवन वेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या हेर सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन झुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. पवित्र सभेचे वांगडी आमी आनी पवित्र सभेचे वांगडी कशे क्रिस्ती फळां दिवंक आमकां आपयल्यात. सुकलेलीं झाडांनूय पूण फळां दिवपी झाडां आमी जावंक आमकां कृपा मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिणे संसाराचे पाप काढण्याचे आमची काकूची काकूत कर. देवाचे शिणे संसाराचे पाप काढण्याचे आमची काकूत कर. देवाचे शिणे संसाराचे पाप काढण्याचे आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. B15 पेज नंबर 55. B15. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे जपणी जशें उदक उज्या दिव्याक बलबितलेचें यंत्राक चलूंक बलुबेचें उज्या दिव्याक बलबितलेचें यंत्राक चलूंक बलुबेचें तुझे बघून आपणाचे देव नांबोल जेजू आनी पदवी तुझे बघून आपणाचे देव नांबोल जेजू आनी पदवी सोमी म्हणटा सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसां. प्रार्थुया. काकलूत सारा बापा, सोडवण दितल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशें ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणाच्या सुखान दयेन आमकां वांटो दी. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक F16 पेज नंबर 93 F16. मिसाची पेट आतां सोमली क्रिस्ता शांती गोडा चहल्या सोर्गी कुटुंबा आमचे देवली देवाक आर्गा आग्राम दिया देवाक आर्गा आग्राम दिया उक्तान पागली दुनिया देवा अर्गा दिव्या
हिदवासनेची मेट्रो सोपली दिनवासनेची सारो शिक्या दिनवास